300 शाळा, 5 कॉलेजी, 19 पूल आणि बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोजगारा खातीर नवे प्रकल्प, भुरग्यांक शिक्षणीक स्किमी, चीफ मिनिस्टर रोजगार स्किमीचेर पणजे सिद्धार्थ कुंकळकार पणजे बीजेपी युवा मोर्चाक उलयलो। रक्षामंत्री पर्रीकारानूय तरणाट्यांक तांचे कांय अणभव सांगले। मुख्यमंत्री रोजगार योजना जी आज CMRY म्हणून नावाजलेली आसा, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, एक अशी योजना जाणे युवक जर आपल्या पांयार जर उबो रावपाक सोदता जाल्यार ताका खंय तरी इजी लोन उपलब्ध करून मेळचें, एक सॉफ्ट लोन उपलब्ध करून मेळचें आनी ताका ते 3 ते 4% ह्या टक्केवारीचेर ताका ते लोन मेळटा। खंय तरी 2012 सरकार येतकीर इमिजिएटली रस्ते वायडन करपाक घेतले, मेळटा थंय म्हणजे 1 मीटर हांगा 2 मीटर थंय अशे रस्ते आमचे हायवेज वायडन केल्यो। हायवेच्या सायडीन कचरो जो पडटा, कोण तरी गाडयेंतल्यान उडयता नाजाल्यार कचरो जनरेट जाता, तो कचरो उखलपाचे अंतराळ दिले आनी आमचे हायवे, स्टेट हायवेज, नॅशनल हायवेज हे स्वच्छ दवरपाचें एक मिशन हातांत घेतलें। 19 ब्रिज बांदपाचें ह्या सरकारान काम हातांत घेतलां। गव्हर्नमेंट स्कुलांनी जी स्टुडंटांचो एनरोलमेंट कमी जातालो तो खंय तरी एनरोलमेंट वाडपाक लागलो आनी त्याच बरोबर बरे ट्रेन टिचर्सय आमी ह्या सरकारान जवळ जवळ 350 ट्रेन टिचर्स एम्प्लॉय केले, जाका लागून गव्हर्नमेंट स्कुलांचो दर्जो वाडलो। गोंयची कितें तरी कॉम्प्रेहेन्सीव डेव्हलपमेंट करूंक जाय, हाज्या खातीर दोळ्या समोर विजन आसचें पडटा, हाज्या खातीर दोळ्या समोर एक प्लान आसचो पडटा। हो कसलोच प्लान दोळ्या समोर दवरिनासतना गोंयची जवळ जवळ 10 वर्सां ही फक्त मुख्यमंत्री बदलपाकूच। फुडले सरकार बीजेपीचेच येतले म्हूण सर्वे सांगता म्हूण दाबोळी मतदारसंघाचो बीजेपीचो उमेदवार माविन गुन्हिदो उलयता। वाडेनगर वास्को ताची कॉर्नर मिटींग जाली, ताका लोकांचो खंय बरो रिस्पॉन्स मेळटा। विकासा खातीर खंय गोंयांत बीजेपीच जाय। जे आमी बरे भाशेन सुदार केला, चो हांव ओपोजिशन आसतना इतली कामां जाला, ओपोजिशन MLA आसतना इतली कामां केला आनी फुडारा आमचो सरकार येतात सगळ्यो सर्वे सांगता आनी ग्राउंड रियलिटी आसा। जेन्ना सरकार येता आनी आमी परत आमदार जाल्यार सरकारान आसल्यार कितले सोंपेपण मेळटलें, कितल्यो नोकऱ्यो मेळटल्यो, आमच्या भुरग्यांक कितल्यो सवलत्यो मेळटल्यो तुमी चिंता। आतां म्हाजें ऑफिस सुद्दां न्यू वाडे आसा, सो हें बरे भाशेन चिंता आनी येता ते 4 तारखेक कमलाचेर वोट घाला आनी एक दुखून वोट भायर वचपाक दिनाका। आयज न्यू वाड्याची जितले आस्थापना आसात, जितले क्लब आसात, आमचे मोहीन सर सदळ अशी तांकां मदत करतात म्हणून आयज न्यू वाड्याचेर आमचे बरेचे बरे कार्यक्रम घडोवन येतात। बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम घडोवन हाडटा, पूण सर त्या स्टेजीर उबो रावन केन्ना तेणे एकदां सुद्दां राजनितीक भाशा थंय करूं ना। हो निस्वार्थीपणान आमकां सदळशी मदत करता आनी आमी तेजें नांव खंय हें करता, अरे तो क्लबांक पुजता, देवळांक पुजता। न्यू वाड्या सारक्या प्रांतान ह्या गांवांत जर आमकां बरे बरे कार्यक्रम जावंक जाय आनी बरे बरे आमचे फुडार आमच्या भुरग्यांचो फुडार आसूंक जाय जाल्यार मोहीन सरा सारको उमेदवार आमी ताका निवडून दिवपाक जाय। कळंगूट मतदारसंघात काँग्रेसीचो उमेदवार जोझेफ सिकेरान नेटान प्रचाराक सुरवात केल्या। सद्याक जोझेफाचो डोर टू डोर कॅम्पेन चल्ल्या। कळंगूट वाठारांत कामां दिसतात ती खंय फक्त आय वॉश। कळंगूटकारांक हे सगळे खबर आसा म्हूण जोझेफ सांगता, तांकां खंय मोठो प्रतिसाद मेळटा। आयज आमी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला, बारा काबार जाले आमचे आनी आतां आमी आरपोरा भितर सरल्या। पिचोली 1 पार्ट 2 वाडे उरले आमचे आनी मागीर आरपोराय काबार जातले आमचे and we are concentrating thereafter from on Kanduli and मागीर कालंगूट लास्ट। सो त्या बसत आमकां रिस्पॉन्सूय बरो मेळिल्लो आसा, लोक खुशी आसा आमचेर। ते म्हणटा BJP सरकारान जे कितें डेव्हलपमेंट केला ते फकत आय वॉश। जेन्ना तुमी पळयतले आरपोरा हांगा हे जंक्शन सर्कल ऑफ ड्रीम्स टू आरपोरा जे डेव्हलपमेंट केला ते सगळे बिल्डरान केला आनी एक्चुअली केला ते JSIDC, पूण पयशे घेतले सगळे हेजे बिल्डरांचे नांव पळयतले तेजे रियो हॉटेल मागीर आनी कितें 2-3 हॉटेलांची नांव आहा आनी हे पयशे सगळे ते आदले MLAन पॉकेट केले सगळे। बाणावली मतदारसंघाचो NCPचो उमेदवार चर्चिल आलेमावान कोलव्या कॉर्नर मिटींग घेतली। कोलवेकारांचो ताका बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो। बिचाचें ब्युटिफिकेशन जावंक जाय म्हूण चर्चील उलयलो। लोक सांगतात म्हणून तो कोय इलेक्शनाक बसला। कोलवा सेरावली
हो लोक सगळो येवन मोकडे मागले की आमकां तूं जाय कित्याक बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीक तूं गेले उपरांत आनी हांगा डेव्हलपमेंट कांय जालें ना तरी आसतना तूं आतां हाडल्या दिसा मिनिस्टर आशिल्लो बाणावले तुवें कितें केलो तें सो त्या उपरांत तें कांय सांगलें तुमी तरी सगळे म्हजे बराबर आहाय जाल्यार हे पावटी हांव इलेक्शनाक बाणावल्या बसता म्हणून हांवें सांगलें आनी बाणावलेचे लोकांले इतलें पळय आहा प्रॉब्लेम आहा तें हांव सांगूंक शकना तुका इतलें प्रॉब्लेम आहा आज जे आदी मिनिस्टर आशिल्लो मिकी पाचेको 2-3 पाट तेका टुरिजम आहलें एक टुरिजमाचें तेणें कांयच केलें ना आतां आलो तेजे म्हणटा खबर सोडी तूं प्रॉब्लेम म्हणटा तें एक बेनावली बीच ब्युटिफिकेशन करपाक जाय आज एक कोलया पयलीं आमदार मिनिस्टर आशिल्लो टुरिजम कांयच केलें ना हिंगा गेलो तो आमदार खबर सोडीच तो म्हणटा बीजेपी तो आनी कांय करपा ना आतां तो बीजेपीच त्या भायर बीजेपीन आनी दोग जाण जाले कोटी कड्डून पणजे अर्धवट साणिल्ले प्रोजेक्ट जीएसएमाचो केतन भाटीकार सध्या एक्सपोज करता मळ्यातले तळे आनी थंयचे पीडीए मार्केटाचो प्रोजेक्ट 14 वर्सां फाटले बीजेपी सरकारान कोटी मोडून अर्धवट वडयलो थंय कितलेशेच पणजेकारांची पोटां आनी पाण्याची वेवस्था जावपाची हो अटेम्प्ट टू स्कॅम काय म्हणून केतनाचो प्रस्न केतन सुवर्णीम पणजी प्लान घेवन इलेक्शनाक देवला आमी हांगा मार्केट प्रकल्प काढलो ब्युटिफिकेशन ऑफ लेक केले ते पत्रे घालून दवरले फुडें सो ही गजाली जर आमी केली जाल्यार खरो म्हटल्यार डेव्हलपमेंट जातलो प्रोजेक्ट हो लिपोवपाचें कारण कितें आनी हातूंत कितें स्कॅम आसा ऑर इज दीस ऑल्सो अटेम्प्ट टू स्कॅम एज पर मनोहर पर्रीकर इज माय क्वेश्चन टू यू इज माय क्वेश्चन टू द पणजेकार्स कित्याक हांगा कशें आसता स्कॅम आनी अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणून नवी टेक्नॉलॉजी आनी नवे टर्मिनॉलॉजी आयल्या सो प्रश्न तो आसा की बाबा वॉट इज दीस इज इट अटेम्प्ट ऑर इज इट अटेम्प्ट टू स्कॅम ऑर इज इट ऑलरेडी अ स्कॅम वीच इज बीन फिक्स्ड बाय म्युनिसिपालिटी एंड बीजेपी हाचे प्रश्न आमकां आनी हाची उतरां आमकां मेळची आमकां तुमी दुकानां पळयात हांगा फिटनेस सेंटर जावं शकता हांगा रिहेबिलिटेशन भरपूर जाणट्यांक त्रास आसा ते जावं शकता हांगा नुस्तें प्रकल्प जावं शकता हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंटा खातीर कितेंय जावं शकता फक्त इलेक्शना टायमार स्टिचिंग क्लासीस काडटात आनी खंयच्यो ट्युशन क्लासीस काडटात त्यो काडा इतलो सुंदर आनी येदो मोठो जागो पणजे सारक्या शहरान आसा आनी तो ना पार्किंग करात तो हरशीं म्हणून पार्किंग येदो मोठो थंय केला तो यूज कांयच ना तो खंयच्या कॅसिनो खातीर केला ताचें उत्तर आमकां केन्ना मेळचेंय ना पण हांगा आमी इतलो भरपूर जो जागो आसा तो युटिलायज करून ही बिल्डींग आतां जातलें कितें ही बिल्डींग परत ते मोडटले ताचेर कांयशे हजारांनी कोट्यांचो परत प्रोजेक्ट येतलो बाबुशा पणजे मोग कित्याक दितलो कारण स्मार्ट सिटी येता तागेले दोळे सगळे ते 10,000 कोटींचेर आहा आनी बिल्डिंग्यो घेवपाक नाका घेऊया एक ब्रेक